आता शिगमो हा इफीचो हिंगासर इफिका वेन्यू कोणा ESC त्या खातीर हो रोड 2 वे केला आनी ट्रॅफिक सारकी जॅम जाला. इतली ट्रॅफिक जॅम जाला सारके ट्रॅफिकाचो मुवमेंटूच ना. हो 2 वे केला आता सद्याक. हे सायडीन जे कोण मार्केटान येता ताणें मातशें एवॉयड करचो भायलो रोड GMC ESCचो. ते ट्रॅफिक सारकी जॅम जाल्ली आहा. हिंगासर 2 वे केला एकूच लेन. तर हो रस्तो धरचो न्हय दुसऱ्या सायडीन वयचें भितरल्यान. कारण ह्या रुटाचेर शिगमो परेड चलतली आता. इफी शिगमो परेड. आमी आहा ते इफीच्या वेन्यूचेर ESC कॉम्प्लेक्स. हेज्या भायल्यान मार्केटा कडेन एक रोड बंद केला एक सायड जी पणजेसान मिरामार वयता तो रूट बंद आहा सद्याक. आनी ट्रॅफिक दुसऱ्या सायडीन मिरामार टू पेंजीम वयता त्या सायडीन 2 वे केल्ली आसा. कारण हिंगा आतां शिगमो चालू जावपाचो आहा. शिगमो परेड जी इफीक लागून ESCन घडून हाडल्या. हे आसा कॉम्पिटिशन जावपाचें हांगा चालू. आकाश शिवाचें कॉम्पिटिशन आतां थोड्याच वेळान चालू जातलें. कसा किती बाबा तुमचो हा 3 असतले तुमचे हा लायले हे मग सांग बघूया आपण मध्ये बोले यो 어쩌다 어제 뭐 तुम्ही केला
ओके तुमचे नाव सांग आणि माझे नाव सदानंद राघू हांडोळकर. ओके. मिरची रावता तिसवाडी. ओके हे आज आकाशशिवाचे कॉम्पिटिशन आहे ESC घडून आल्या इफीचे फर्स्ट टाइम. तर तुम्ही किती केलं हेजेर आयचे कसलो हेजेर? आमी ऑल गोवा आकाशकंदील स्पर्धा म्हणून आमकां सांगलें तेका आमी ते पार्टिसिपेट केला. आमी आमी थंय वयता ते प्रायज घेता. चल म्हणजे पिकूय दाखोवया म्हणून. हे कितें स्पेशल कितें केलां? हां दिवाळीचेर पयला. ना कित्याचे? हां चल बांबू. बांबूचे फूल केला. हे सगळे हातीन केला तुम्ही? सगळे हातीन. तुमकां कितें थीम बी कितें दिल्ली आहे का? काय ना तशें थीम? कांय ना कांय ना थीम काय ना, तरी कांय दिवना. फकत आकाशी हाडून लावपाचें. लावपाचो. तर तुम्ही हेच्या पयलीं आनी खंय गेल्ले कॉम्पिटिशन? गेले खूब कडेन गेले. खूब कडेन प्रायजां काडल्या ऑल गोवा. ऑल गोवा कॉम्पिटिशन. तर हाका हिंगा तुका कितें दिसता की तरेतरेचे दुसरे कॉन्सेप्ट आहा पळोवन तुमकां कितें दिसता हेजे? तुमकां कितें आमकां सगळ्यांक अशें सांगपाचें उद्देश म्हणजे कितें हे सगळे आमच्या आकाशकंदील भोंवता पळय ते आमचे भाऊच. तेंचे टोकणाय करूंक कांय टकायना आमी. कितें वांगडा भोंवता, वांगडा खाता, वांगडा जेयता, वांगडाच बसता. सगळ्या कॉम्पिटिशनाक आसता. सगळ्यांक आसता आमी जे भाव कशे सगळे वता. कितें समज प्रॉब्लम जाले गाडयेक घेवन जाल्यार आमी तांकां पळयता ते आमकां पावता. रातचे 12 जाता 2 जाता इतले लेट जाता कॉम्पिटिशन. कितले दीस वेळ लागलो तुमकां करपाक? हांव एप्रिलांच्यान स्टार्ट करतालो. एप्रिलांतल्यान चालू केल्ले. ओके ऑल द बेस्ट. हाय बरो गेला. आनी कोण या अशें ना कितें उलोवपाचें? हेजेर सांग तुमी खंय केला ते कित्याचेर केला? ओके या तुमचें नाव सांग. माझं नाव रुपेश भानुदास केरकर. हांव बस्तोड्या गांवचो. तो एक धाकटोसो आकाशदेव हांवें केला. तर एक विठ्ठल रुकुमाई केला आणि वारकरी हे 5 दाखयले. थोडे टाळ घेवन आहा, तबले घेवन आहा, पेटी घेवन आहा आणि ते चलत चलत विठ्ठलाच्या दर्शनाक वता. धाकटोसो देखावा जाल्लो. तर हो हांवें बांबूचो आणि डिफरंट कलर फुलांचो हांवें यूज केला. तर हो आकाशदेव करपाक म्हाका ऑलमोस्ट 3 मंथ लागले. आणि हो आकाशदेव करपाक म्हाजी फॅमिलीन म्हाका हेल्प केला. तर माझी मिसीस, माझी आई आणि माझ्या धाकट्या भुरग्यांनी म्हाका हेल्प केला हेका. हांगा म्हाज्या आकाशदेव आहा पूण म्हाज्याकून आकाशदेवाकून खूब अशी बरी क्रिएटिविटी आहा. तर लास्ट हांव मागता आमचो CM आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हांकां हांव थँक्स म्हणटा. कित्याक येदे व्हडलें इफीचें कॉम्पिटिशन तेंच्यांनी फर्स्ट टायम हांवें ऑर्गनायज केलें. तशेंच डिलायला लोबो हांकां पासून हांव थँक म्हणटा. कित्याक हे तेंच्या खातीरूच हें पॉसिबल जालें. आनी आमी मागता हॅन्स फोर्थ नेक्स्ट इयर पासून हेच्याकून व्हडलें कॉम्पिटिशन जातलें आनी आमकां एक चान्स मेळटलो पार्टिसिपेट जावपाक. तेचे म्हणून हांव थँक्यू म्हणटा. मॅडम एक दोन सांगता तुम्ही इतले आकाशशिव्या पयले हेजेवर कितें सांगपाक जाय तुमकां? सांग तुका खंय बरें दिसता? एक दिसा बरें आहा वायट आहा तें सांग.
मरे हांवें मरे जेन्ना सुरवातीक तेन्ना हांवें कॉन्सेप्ट केलो परत म्हणलो पळोवया ट्राय करता पयलीं केलो तो जालो